शेती खात्या भितर आमकां गरीब भरारी मारपाची आसा। हांव एक टायम असो आसलो की गोंयांत दुसरे आमचे आर्ट कॉलेज आसा। आर्ट कॉलेज म्हणजे मोनोमेंट्स जावं किल्ले असतात, देवळां असतात, चर्ची असतात, हे सगळे आमकां रिस्टोर करपा जाय। हे करपाचें आमी काम केल्लें आसा आनी हाजे खातीर आमी हेरिटेज फेस्टिवल आमी करपाचे आमचो विचार आसा। काही दिसांनी आमकां गोंयांत दिश्टी पडटलो तुमकां की हेरिटेज फेस्टिवल जो केन्नाच खंय जालो ना आख्खे देशभर। I think there is definitely improvement in the condition of roads. सगळीकडे रस्त्याचे काम चालू आसा। जानेवारी एंड म्हणल्यार हे रस्त्याचे काम चडशे जाग्यार कंप्लीट आसतले आनी बरे रस्ते जाले म्हणटच आमकां मॅन्डेटरी एक्चुअली हे लागू करपाक सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट हे मोवेन गुडिनो करना, हे आख्खे देशान केला, ओली गोंयान करूना। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे सरकाराची, आम्ही लोकांचे चिंता म्हणून सगळे कडेन पावपाक जाय। त्याच्या खातीर आनी वॉटर प्लॅन आमी 2 कडेन घालपाचो केल्लो आसा एकले आनी एक आमच्या चांदेर। तेजे वयल्यान चडशे चड आता 20 एमएलडी वॉटर प्लॅन आमी ह्या 8 नाल्यार 10 दिसां भितर आमी तेजो फाउंडेशन घालतात। ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आहा, 35 कोटीचो आहा आनी तेजी ऑलरेडी मान्यता मेळ्ळी। रवींद्र भवन काही लोक म्हणटाले की सेंटराक रवींद्र भवन जाय म्हणून, पण सेंटराक आमी खूब प्रयत्न करता, जागो आमकां मेळना, पण आमी ऑलरेडी जागो हो स्पोर्ट्स सिटी भितरल्यान आमी जागो घेतलो आहा धारगड। We will fight tooth and nail. We will see that our share of the water is never compromised. Whatever we were getting from the beginning, we have to get. And we will purely depend and rely on the verdict which will come from the Supreme Court. The most success story of this year is the commissioning of Manohar Parrikar Kankanam bypass, a magnificent and picturesque 7.74 kilometers of 4-lane section on the National Highway 66 with 3 bridges over rivers of Talpona, Galjabag and Mashe Creek. Its success is not measured only by its completion, but by the difficulties and sacrifices suffered by the people to fruit cart the short accident-prone distance of this section by 13.5 kilometers precisely. आज कोणाचे विरुद्ध झगडपाची काहीच गरज नाही। आमचे संबंध भारता भितर असले सगळे फोर्सेस जावं ते मिलिटरी आसूं, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स आसूं किंवा आमचे पुलीस ऑफिशियल्स आसूं, आज आमचे सगळ्यांचे रक्षण करपा खातीर दोळ्यांत तेल घालून त्या प्रत्येक बॉर्डरीचेर आज आसा। आमी इतलेंच मागूया की ह्या सगळ्या आमच्या सगळ्यांचे संरक्षण करपा खातीर, आमच्या सगळ्यांचे आमकां ताकद दिवपा खातीर तांकां बरी भलायकी आनी जे वाकडी नजर आमची ह्या भारताचेर आसा किंवा गोंयचेर आसा तांकां बरी बुद्धी दिवची।